आमी जेन्ना 10 आमदार काँग्रेसींतल्यान इल्लिगल मर्जर करून बीजेपीन गेल्ले, त्याचे विरुद्ध 8 ऑगस्ट 2019 आमी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन स्पिकरा मुखार घातलेलें आनी आमी अशी अपेक्षा धरलेली की स्पीकर बेगीनचे बेगीन ह्या पिटिशन आसा तें डिस्पोज करतलो. तेजे नंतर आमकां ताणें एक नोटीस धाडली 23 सप्टेंबर आनी तेजें एक हियरींग घेतलें 15 ऑक्टोबर आनी तेजे नंतर 31 डिसेंबराक आमी एक पिटिशन फायल केलें की खूब तूं टायम काडटा तेन्ना तूं पिटिशन बेगीन डेट्स हें करून पिटिशन बेगीन डिस्पोज करून. तेजे नंतर 25 जानेवारीक तेणें आमकां नोटीस धाडली आनी 13 फेब्रुवारी 2020 आनी एक हियरींग दवरली. त्या म्हणसर सुप्रीम कोर्टाची एक ऑर्डर मणिपुराच्या मॅटरान येयल्ली की खंयच्याच डिस्क्वॉलिफिकेशन मॅटर तें 3 म्हयन्याच्या वयर स्पिकरान दवरपाक जायना आनी तें आमी इन रायटींग स्पिकराक दिलें की आमचें पिटिशन जें आमी ऑगस्टान फायल केल्लें आतां आमी फेब्रुवारीन पावल्ले आसात, तेन्ना तूं बेगीनचे बेगीन म्हणजे 3 म्हयन्या भितर तुमी तें डिस्पोज करून. तरी आसतना स्पिकरान आमच्या मॅटराचेर ना तर हियरींग घेतलें, म्हणजे स्पीकर हो कंप्लिटली फेल जालो. जाका कॉन्स्टिट्युशनल एक ज्यो ड्युटीज आशिल्ल्यो तेज्यो तो स्पीकर असो वागपाक तो फेल जालो, तो कंप्लिटली बायस जालो आनीक आमकां कंपेल जालें की आमकां दिसलें की जो अन्याय आमच्या पक्षाचेर जाला, गोंयच्या लोकांचेर जाला, कारण खंयचोच मर्जर म्हणटा एज पर द 10th शेड्यूल तो मर्जर करतलो जाल्यार 2 पार्टीचे भितर मर्जर जाता. एक पार्टीचो एक फांटो म्हणजे जाका आमी काँग्रेस लेजिस्लेटिव्ह विंग म्हणटात वा लेजिस्लेटिव्ह पार्टी म्हणटात ती दुसरे पॉलिटिकल पार्टीक मर्ज जावपाक शकना. थंय ऑलरेडी 10th शेड्यूल सारकें क्लियर आसा